तुवेचो प्रकल्प थळाव्यांक रोजगार दितलोच, पूण त्या भायर व्हडले उद्योग ह्या वाठारांत हाडपाचे यत्न चल्ल्यात. ते खातीर मुळाव्यो सुविधा आदी तयार करतले. IT मंत्री रोहन खंवटेन सांगले. आपल्या आदल्या टर्मात लोकांनी विरोध केल्ल्यान अर्दकुटे उरिल्ले प्रकल्प चालीक लायतलो, खंवटेन सांगले. IT मिनिस्टर रोहन खंवटेन थळावो आमदार जीत आरोलकाराक बरोबर घेवन तुवेच्या IT प्रकल्पाक भेट दिली. ह्या वाठारांत जायते मोठे प्रकल्प हाडूं येतात. तांचे खातीर मुळाव्यो साधन सुविधाय उब्यो करूं येतात. ताचो नियाळ घेतल्या उपरांत मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन ताचेर शिक्कामोर्तब करतलो. खंवटेन सांगला. We need to think about a step ahead. We need to get at least 1 or 2 anchor units. The anchor units in the long run can create a new vertical. It might be electric vehicles are the new thing. Electric vehicle cluster हांगा येवंक शकता काय? Phonesaचे mobile phones. Can we have something on the mobile phone coming here? Where the bigger type of industries can cater and give much more bigger avenues of business and skilling and reskilling and employment opportunities to the locals. हे आम्ही एक त्यांना क्लियर दवरिल्ले की ह्या सेटअपान while giving ancillary things like fire station, उदका खातीर आपलो स्वताची सुविधा, इलेक्ट्रिसिटीची स्वताची सुविधा, सबस्टेशन हांगा येवचे, हे सगळे करता आसतना we had also asked for an administrative block. Administrative ब्लॉकातर्फे we are talking about skilling and reskilling. नॉर्मली कितें जाता, इंडस्ट्री येतकर इंडस्ट्री म्हणटा गोंयकार रेडी ना म्हणून, गोंयकार मेळना. आमी हांगा कल्पना अशी काडिल्ली की जेन्ना इंडस्ट्री खंयची येता ती बांदपाक समज वर्स 1.5 वर्स घेता, त्या टायमार ते ब्लॉकांक घेवन they will start training the people who will be industry ready within the time when the company is trying to commission their employment, other related issues asa the infrastructure wise what improvements we need, what additional things we would require from the center. Ye समजुपाक जाय की ते सगळे consultant आणि contractor आपले आसा. After we review today's things, we will have a meeting with the chief minister and understand how we need to put things in perspective and get things going what Goa needs. इन्फ्रास्ट्रक्चर आम्ही उभारून घेतिल्ले, परवरी घेतिल्ले, चिमला घेतिल्ले, तुया घेतिल्ले. चिमला लोकल्सांचो इश्यू आशिल्लो म्हणून वी केप्ट इट ऑन होल्ड. आम्ही वी हॅव परस्यूड विथ परवरी मेन तुवें, आणि आज 2.5 वर्सांनी परत येतकर आय एम अगेन कॅरिंग दिस प्लॅन अहेड. पेडणे आनी मांद्रेकारा खातीर इलेक्ट्रॉनिक सिटी जावप काळाची गरज आशिल्ल्याचे थळावो आमदार जीत आरोलकारान सांगले. थळाव्या लोकां खातीर उणेच 10,000 नोकऱ्यो तयार जाव येतात अशें IT मंत्र्यान सांगिल्ल्याचेय ताणें म्हायती दिली. हांगासर IT इलेक्ट्रॉनिक सिटी ही जावप व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. कित्याक जे आमी जेन्ना इलेक्शनाक सुद्दां कॅम्पेनीन भोंवताले तेन्ना प्रत्येक घरान अनएम्प्लॉयड भुरगीं सगळे. सो म्हाजो मेजर फोकस आसलो तो अनएम्प्लॉयमेंट कशें काडप, आनी हो एकूच पर्याय आहा आमकां. हांगासर जशें आमी डिस्कस केल्ले, मिनिस्टरान म्हाका हेच्या पयलीं जेन्ना हांव आमदार नासतना सुद्दां आमी 2-3 फावटी डिस्कस केला, तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की हांगासर मिनिमम 10,000 जॉब वेकन्सीज क्रिएट जावंक शकतात म्हणून. आनी तेंचे लास्ट आमच्या डिस्कशनात तेंच्यांनी तें सांगलां की मॅक्झिमम जाता तितके 2 वर्सां भितर 1-2 तरी बरे प्रोजेक्ट हाडया जेणे करून आमचे भुरगे कामाक लागतले. सो तेका लागून आयज आमी सायट इन्स्पेक्शनाक हांगा येयले, रिव्ह्यूय जातली कितें कितें आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीक कितें बेनिफीट आहा आनी कितें ना ते सजेशन्स. सध्या प्रोजेक्ट हो कॉन्स्टिट्युन्सीन आहा, हांव रिप्रेझेंट कॉन्स्टिट्युन्सीक जाता. अशें न्हू की 10,000 जॉब म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युन्सीक मेळटले, पूण मेजॉरिटी रिक्वेस्ट हांव म्हाजे मिनिस्टराक करूं शकता की मेजॉरिटी ज्या फिल्डान आमचे भुरगे नॉलेजेबल आहात आनी तेंच्यांनी सांगल्या प्रमाणे 6 मंथ्स ट्रेनिंग तेंकां ते कन्सर्न कंपनीज येतले, तेंचे थ्रू मेळ्ळ्या उपरांत तेंकां एम्प्लॉयमेंट मेळचें. गोवा 365 खातीर पेडण्याच्यान संदीप कामुलकार.